इसोपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. वास्कोत बायलांन होम नर्सिंगाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर मुरगांव पालिकेन पावल मारला. अशें करतना बायलां स्वता 4 पयशे जोडूंक शकतलीं, तशेंच भोंवतणी समाजान आपले गरजेवत्यांक सेवा दिवपाक पावतलीं. आर्टेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक. नर्सिंग कोर्स नासतलो जस्ट होम नर्सिंगाक आनी कित्याक तेंचे सेल्फ हेका बरें पडटलें. पण तांकां हांगासर एक स्पेसिफाय सुद्दां केलां आमच्या सीओन आनी बाकी सगळ्यांनी की तेंच्यांनी सेल्फ मेडिकेशन करचें न्हू. इट इज जस्ट फॉर सेल्फ नर्सिंग होम नर्सिंगाक तांकां बरें पडटलें इतलें हेच्या खातीर केलां. तितून तांकां तेंचे अर्निंग जातलें, तांकां हेल्प जातली. आतां एक हांवें पयलां पर्सनली पयलां की एक शिवोलीम एक इंस्टिट्यूट आहा, ते प्रोवायड नर्सीस. सो तितून हाका आमच्या फॅमिली थोड्या फॅमिलीजांक हेल्प जाता, तेंच्या घरान पेशंट्स आसा तांकां. ओके, सो अशें आमचें वास्कोन सुरू जालें. जर आतां आमच्या सीओन एक इनिशिएटीव घेतलो, तांकां सगळ्यांक हात दिलो, हातभार लायलो आनी हें आज केलां सगळें हें तांकां इंट्रोड्यूस केलां. सो अशें जर आमच्या वास्कोन घडलें आनी नर्सीस अश्यो जर प्रोवायड जावंक लागल्यो तर एका फॅमिलीक खूब सपोर्ट जातलो वास्कोन. ईच एंड एवरी फॅमिलीक सपोर्ट जातलो आनी आमचें बरें जातलें. सो आज हांव त्याच खातीर हांगासर इनॉग्रेशन करूंक येयलां आनी हांव सीओक आमचे थँक्स म्हणटा, आमचे कावन्सिलर्सांक. आयच्या दिसाचें आमचें दुसरें फंक्शन सीओ डे टू डे लोकांक मेळोन करीत आसा आनी म्हाकाय तितून इनवॉल्व जावंक गावता. Government cannot provide jobs to everyone. So these are the schemes where we are trying to place some gainful employment to the ladies. We are targeting ladies here because there are it is an unorganized sector and there are many ladies in our municipality jurisdiction. So they have come forward and we have volunteered to give them some schemes. This is a scheme under National Urban Livelihood Mission. Today the nursing aid course we have started here. So they will be trained for 7 months and after that they will give a certificate. They can be like a midwife. They can in their own family or in their own surroundings they can provide their services. They will not be a full-fledged nurses, but they will be aiding the nurses. They will be trained in giving injection. They will be trained in dressing the wound. They will be trained in small things like first aid things which are required, and every home these things are required. I think that every house should have one doctor, one advocate, and one wife or this midwife or a nurse. So if there is no one there, then at least this nursing aid will help them. So small things they can help people. And I wish this course will be successful and a healthy environment will be spread over our jurisdiction. I am really concerned about the health of my people. And this all the 27 students are there today. They will be trained into a nursing aid and they can take this job as a profession.